काणी लक्ष्य बरोवपी वल्ली क्वॉड्रस सादर करपी डॉक्टर ज्युडी पिंटो 2017 ऑगस्ट 22 जागो अल्फा गांव घाटकोपर सकाळींची 11 वरां जाल्ले बरीस बायलान कोणेंगी श्यामली बेटा म्हणून आवाज दिल्लो आयकतच माधवी पेंगटाक कोवयल्लो आपल्या कापडाचो पालो काडून आपलो पालो सारको करीत कोठरे भायर आयली. घरान दादलो म्हणलो कोणीय नाशिल्ल्यान देवकीन आपले दुवेची सैरिकेचें उलोवणें करच्याक दोबी तलावांतले आपले धाकटे भयणीक एका दिसा आदींच आपयल्लें. ल्हान पिरायरूच मुंबय आयिल्ले माधवीक हांगाच्या लोकां विशीं संस्कृते विशीं खूब जाणवाय आसली. तिणें आपले दोनूय हात जोडून प्रणाम, येया भितर येया म्हणून सोयऱ्यांचें स्वागत करून पयलेंच मांडून दवरिल्ल्या कदेलांचेर तांकां बसयतच देवकीन भितर कुजनातावन 2 ग्लास उदक हाडून सोयऱ्यांक दितच माधवीन तिचो उल्लेख करून श्यामलीची आवय ही आनी हांव श्यामलीची मावशी म्हणून वळख करून दिली. हो म्हजो खास मित्र आनी म्हजो बिझनेस पार्टनर शरण मोटवाणी आनी हांव गुरुदास आपटे. माफ करा, शरणाची पिरायस्त वडिलां राजस्थानांतावन मुंबय येवंक सकलिनान देखून तांचे तर्फेन हांव शरणाचे सैरिके विशांत उलोवंक आयलां. देखून तुमकां कितेंय विचारूंक आसा तर म्हजे लागीं विचारूं येता, एकाच दम्मान गुरुदासान सांगून सोडलें. माधवी तांचे समोर असल्या कदेलाचेर बसोवन असले परीस कुजनांतली देवकी सयत श्यामली नानयेक गेलां. आत्तां येतलें म्हणत येवन माधवी बराबर बसली. तर चेड्याच्या कुटुंबा विशीं तशेंच तुमचें बिझनेस कसलें म्हूण सांगशात गी, माधवीन उलोवण्याक बुन्याद घाली. शरण एकलोच पूत, तेगा भयणी येदोळूच काजार जावन गेल्यांत. काजार जायना म्हूण आसलो, पूण 40 वर्सां उतरतच चेडून सोदचें कांय चलीच न्हय. देखून हांवेंच ताका काजराक सुचयलें आनी म्हजी सुचोवणी तो केदींच नेगार करिना. ताचे सैरिकेची जबाबदारी सयत म्हाकाच मेळ्ळी. श्यामली सयत हांव कुंवार म्हूण कळोन आयलें देखून श्यामली शिवाय बरें चेडूं कोण मेळत हेंच चिंतून आमी आयल्या. गुरुदासान हर्शेचे परीस एकाच दम्मान सांगून सोडलें. श्यामली सयत आमचें एकलेंच चेडूं काजार जापुता, आवयक पिराय जाली, तिची जतन कोण करीत म्हणली कंत तूं करिनाका म्हूण कितले बोटी सांगलें तरी चेडूं आयकूंक तयारच नासलें. जेन्ना चेड्यान तुजे आवय आपले आवय बरी देखून काजार जातच तिची जबाबदारी सयत आमी घेता म्हणलें धैर्य दिल्लेंच काजराक तयार जालां. देवकीन आपले दुवेची शिफारस केली. शरण एक NGO म्हणजे स्वयंसेवा संस्था चलोवन आसा. कांय 20-25 लोक हातूंत काम करता. समाजांत लाचार जावन आसच्यांक, कश्टांत आसच्यांक कुमोग करचो संस्था तो. गुरुदासान शरणाची मोठवी वळख करून दिली. म्हजी धूव सयत समाज सेवा करचे एका संस्थांत काम करून आसलें. कोण दुबळीं कॅन्सर पिडेंत वळवळटात, कोण भुरगीं इस्कॉलाचें शिकप नासतना रस्त्याचेर भीक मागतात. तसल्यांक कुमोग करचो संस्थो खंय तो, माधवीन श्यामले विशान सांगलें. तितलें बरें काम तिणें कित्याक सोडलें, गुरुदासान सवाल केलें. आमचें चेडूं इल्लें इमोशनल. हाच्या आदीं सयत लोकांक काम लाबोवन दिवच्या कंपनींत काम करून आसलें. तशें आमचें श्यामली मेहनती चेडूं. एके सकाळीं उठोन घरचें काम करून, रेल्वे स्टेशनाक चलोन वचून, सांज पर्यंत काम करून, सांजेर सयत रेल्वे स्टेशनांत चलोनूच येता. उपरांत घरचें काम करता. काम लाबोवन दिवचे कंपनींतलें काम कित्याक सोडलें, शरण मोटवानीन विचारलें. कोण जाणा, 2 वर्सां काम केलें न्हय, आतां काम बदलूंची आशा जाल्या म्हणालें. कितें आसूं,
आमचे चेडूं सत्ती आनी मेहनती. पतीच्या बिझनेसान सयत नक्की मजत करतले म्हूण दुबाव ना. माधवीन सांगतस शरण मोटवानी आनी गुरुदास एकामेकाची तोंडां पळोवन चार पडले. तितल्यार भितर नानयेची खीळ काडिल्लो आवाज जालो. देवकी उठोन च्या करूंक कुजनांत रिगली. 2016 जून 29. जागो कांदिवली. ड्रीम विथ अस NGO ऑफिस. तुजें दिसाचें लक्ष कितलें? शरण मोटवानीन पयले बोटीन दोळे वाटारून सवाल करतना थंड एसीच्या कुडान सयत श्यामली घमेल्लें. सर दिसाक 200 पोनां. लक्ष म्हळें हांवें, कामा विशीं विचारूंक ना. शरणाच्या ताळ्यांत कसलीच सोडदोड नासली. सर दिसाक 5,000, हप्त्याक 25,000. श्यामलीन नम्रतायेन जबाब दिल्लो. श्यामली, कितें जालां तुका? तूं इंटरव्यूवांत इतलें संतोश दिसतालें. तुका ह्या कामाचेर भर मासूंक जाय. तुवें करचें काम कितलें वर्थ तें तूं जाणाय? तुजे मेहनते वरवीं एक अनाथ भुरग्याक शिकचो अवकाश मेळटा. एके पिडेंत आसच्या भुरग्याक वखद मेळटा. तूं समजताय? शरण स्वताळो समजोवचे परी आसलो. सर वय सर, हांव समजतां. हो पयलो हप्तो न्हय, म्हाका इल्लो वेळ दिया सर. हांव म्हजें लक्ष संपयतलीं. हांव मेहनत करून आसां. म्हाका पातयेयात सर. म्हाका सांजेर 7ची ट्रेन धरूंक आसा. उपरांत लेडीज स्पेशल ट्रेन ना. ट्रेनींत विपरीत खेट आसता. उबी रावोंक सयत साध्य जायना. आज म्हाका वसोंक परवा दिया सर. फाल्यां हांव वेग्गी येवंक प्रयत्न करतां. श्यामलीच्या ताळ्यांत विनंती आसली. दुसऱ्या दिसा ताचें सगळें काम करून आसचें एकलें चेडूं म्हणालें. सर भारी स्ट्रिक्ट आसा. टार्गेट अचीव करिना तर कोणाकय सांजेर घरा वचूंक सोडिना. परत फोन करा, फेसबुकाचेर वॉट्सॅपाचेर संदेश धाडा. फकत 1,000 नातर 500 रुपये पुनी दिवंक विनंती करा. 10 जणां पैकी एकल्यान धाडलें तरी 100रांत 10 जणांनी 500 दिल्यार 5,000 जातात. देखून तुमची मेहनत करून रावा अशें पुरा म्हणटा. हें हेरांनी सांगचें श्यामलीन सयत आयकल्लें. थोड्याच हप्त्यांनी कळोन आयलें, जितले जण काम सोदून येताले तितलेच जण काम सोडून वेताले. नव्यान कामाक भरती जाल्ल्यांक तरबेती दिवंक थोड्यांक नेमिल्लें आनी तीं जोगती तरबेती दितालीं. कसो नंबर सोदून काडचो, कशें संदेश पाठोवचें आनी कोणाक खंयचे संगतीचेर आसा म्हूण सोदून काडचें. पूण कोणा सवय संपर्क करच्याक कसलीय बंदड ना. फोन करूं येता, फेसबुकाचेर संपर्क करूं येता, वॉट्सॅपाचेर संपर्क करूं येता. सर्वांक स्वतंत्र आशिल्लें. पूण दिसाचें हप्त्याचें लक्ष सर्वांनी भरती करूंक आसलें. काम दिता म्हूण बेकार आसच्यांक वेगवेगळो भरवोसो दिवन सलवून काम सोडून आयिल्ल्या श्यामलीक हें काम मातशें बरें म्हूण भोगलें. गरीब लोकांक मजत दिवचें काम, मतीक समाधान दिवचें काम म्हूण भोगलें तरी परत विसारल्या मनशा लागींच विसारूंक एका तरेची लक्षणी येवंक लागली. तातूंय थोड्यांनी बुरशे रितीर उलोवचें सयत सोंसूंक पडटालें. कोणाकी मजा जावंक पुरो, पूण श्यामलीक मात्र एका तरेची सजा म्हूण भोगतालें. श्यामलीन एकाच वर्सान काम सोडलें. 2016 एप्रील 16. जागो साकीनाका. ड्रीम विथ अस NGO ऑफिस. 2 वर्सां हांव काम करून आसाय श्यामली. कितले बोटी तुका समजयलां. तुजो हप्त्याचो कोटा कितलो श्यामली?
हर्षेंचे बरीस एका संजेर गुरुदासान श्यामलीक आपल्या कॅबिनांत आपोवन समजोवचे प्रयत्न केल्ले. सर, हांव प्रयत्न करून आसा, पूण साबारांनी म्हजे फोन रिसीव करचें रावयलां. थोडीं म्हाका उलटीं सवालां करतात. श्यामलीच्या ताळ्यांत निरासपण जळकतालें. कामाची गरज आसची तांकां, तुका न्हय. तूं तांकां काम सोदून दिताय, देखून तांणी तुजेर उलटीं सवालां कित्याक करचीं? गुरुदासानूय उलटें सवाल केल्लें. श्यामलीन जावप दिलो ना. तुवें तुजो मोबायल नंबर कित्याक बदलिलाय? सर, म्हज्या नंबराचेर कोण फोन करतात, बेश्टायतात, सतयतात, देखून नंबर बदलूंक जाय पडलें. श्यामलीन सत सांगलें. तुजो खासगी नंबर तूं तांकां कित्याक दिताय? गुरुदासान उलटें सवाल केलें. सर, थोडीं म्हजो मोबायल नंबर दिल्ले शिवाय मेंबरशिपाचे पयशे दिना म्हणटात, देखून दिल्लें. श्यामलीच्या उतरांनी दूख आसलें. पूण हेर चेडवां स्मार्ट आसात श्यामली. तूं केन्ना स्मार्ट जाताय? तुज्यो गरजो हांवें पुरा करूंक ना गे. तुजे आवयक गांवांतल्यान मुंबय हाडूंक आसा, देखून भाड्याची एक कोठरी करूंक तुका डिपॉझिटाक 10,000 दिताना हांवें पाठीमुखार पळोवंक ना. तुज्या म्हयन्याच्या पगारांतलो इल्लो म्हणून 2 वर्सां जाल्यार आनीकय थोडो बाकी आसा. तूं मेहनत करतलें म्हूण हांव बरो वसलों. सॉरी सर, हे फावटी म्हजो पगार दिनाकात. तुमचे तोन घेतिल्लें रीण फारीक जाता सर, हांव काम करतलीं. श्यामली तितलें सांगून गेल्लें. गुरुदास सडावत जावन इमोशनल एक्सप्लॉयटेशनांत सलवानातलो, पूण श्यामली तावन आज पयलीं सलवून ताका लाभली. जॉब फॉर ऑल कंपनीन 5 वर्सां भरती केल्ली, देखून एक पार्टी दवरली. सर, स्टाफांक दनपारांच्या जेवणाक वरची विलावरी गुरुदासान केल्ली. रिसेप्शनाची, सेल्स, मार्केटींग, अकावंट्स अशें सर्वांक आपोवणें दिल्लें. हेच संदर्भार श्यामलीक पयले फावटी शरण मोटवानी मेळिल्लो आनी आपल्या NGOंत काम करूंक उलो दिल्लो. सर्वांक दिनवास मोगाचें न्हू. आमी एक कुटुंब जावन ही कंपनी उबी केल्या. सुरवातेर फकत 150 अभ्यार्थी आसलीं. आतां तांचो संख्यो 7,500 मिकवला. तर तुमची मेहनत कारण जावन आसा. वय, आमकां आडखळी आसात. मेंबरशीप फीज दिल्ले आमकां सतयतात. कामां सोदून दियात, नातर आमचो दुडू पाटीं दियात म्हणून धमकी दितात. तें सर ह्या कामांत आमी फूड करूंक आसलेंच. देखून कोणेंय धैर्य सांडचें न्हय. तसल्यांक परत शिकोंक उर्बा दिवची आनी आमी आसा केल्ल्या स्कील डेव्हलपमेंट इस्कॉलाक भरती करचें. तशें पुणी आमचे कस्टमर आमकां परत बिझनेसाक अवकाश दितात. उगडास दवरा, मुनाफोस आमचो ध्येय. गुरुदास उलोवन आसलो. सर, पूण मेंबरशीप दिल्ल्यांक आमी येदोळस तांची CV बदलूंक, CV हायलायटर करूंक परत तांचे तावन आयव्ज घेतला. आतां तसल्यांक स्कील डेव्हलपमेंट इस्कॉलाक परत विचारल्यार वक्तीत म्हूण दिसना. सेल्साच्या एकल्यान सवाल केलें. दया करून बेवकूफ सवालां विचारिनाकात. ह्या संवसारांत 2 संगतींनी उणेंपण ना. सपनां देखतलीं आनी सपनां विकतलीं. ती कशीं विकचीं आनी केन्ना, कोणाक म्हणलें समजोवंक तुमकां नेमलां. देखून त्यो वाटो तुमीच सोदूंक आसा. हांव अवकाश मात्र रचून दितां, पूण ते वाटेर तुमीच चलोवंक आसा. उगडास दवरात. जो धांवता तो जिखता, जो रावता तो सलवता. श्यामलीन जॉब फॉर ऑलाचें काम सोडलें. 2016 माय 15. जागो लोनावला. 6 म्हयन्याक एक पोटीपणी शरण मोटवानी आनी गुरुदास आपटे वेळ काडून आपापलीं कारां घेवन खंय तरी रिसॉर्टाक वेताले.
तांच्या रावपाची, भुकेची, तानेची म्हळ्यार सर तराची विलावरी पयल्यानच जाताली. सांजेच्या वेळार हातीं ग्लास घेवन दोगूय एकामेकाच्या मुनाफे विशीं उलयताले, एकामेकाक सल्लो दिताले. दोनूय कंपनीचे पार्टनर, एकलो NGO आनी एकलो जॉब पोर्टल. समाज सुदरपी म्हणून समाजान वळखल्ले मानेस्त. श्यामलीच्याक टार्गेट अचीव करूंक जायना. शी इज एन इमोशनल फूल, गुरुदासान उलोवंक सुरू केलें. दुसरें ऑप्शन रिप्लेसमेंट. शरणाचे सवाल. छे, डोंट बी ए फूल. आमी हेर वाटो सोदूंक आसात. जर तें म्हज्या हातांतलें सुकलें तर तुज्यान पडलें म्हणलो मतलब. गुरुदास हांसलो. म्हळ्यार शरणाक समजलें ना. सिंपल. काम सोदून दिता म्हणून डेटा बेजांत आसच्या सर्वांक ताणें येदोळस फोन करून जालां. आनी तें काम करीत जाल्यारय ताच्यान टार्गेट अचीव करूंक जायना. देखून फुंक्याक पगार कित्याक दिवचो? एका फातरान 2 निशाणी. श्यामलीचेर प्रेशर घालून काम सोडूंक मजबूर करून तिणें काम सोडतस नव्या स्टाफाक त्याच डेटाबेजाची नंबरां दिवन येदोळच्यो सर सुकी श्यामलीचेर थापून सोडच्यो. गुरुदासाची मत चुरूक जाल्ली. समजलो, जेदोळ म्हणसर हें नवें चेडूं आपलो टार्गेट अचीव करता तेदोळूच पर्यान दवरोवचें. उपरांत आनी एक रिप्लेसमेंट. शरणान जवाब दिलो. शाबास, तूं स्मार्ट जालाय तर. आतां आयक, तूं श्यामलीक जॉब ऑफर कर. ताका जॉब फील्ड चेंज करूंक सुचोवणी दी. परवांचे पार्टींत तुका श्यामली सवय मेळयता. गुरुदासाची सुचोवणी आयकून शरण चिंतूंक पडलो. रात जून जावन येताली. शरण आनी गुरुदास आपापल्या कुडांनी घामेताले. नानयेंतलें भायर आयिल्लें श्यामली न्हेसोन आयतें जालें आनी देवकीन येदोळूस च्या केल्ली. थोड्या बिस्किटां सवें एका टिपॉयाचेर दवरून ती टिपॉय घेवन श्यामली भायर येवन सोयऱ्यांक च्या दिवन आपले मावशे सवें बसलें. गुरुदासान येदोळूस येवजिल्ले परी, शरण म्हज्या मित्राक तुमच्या घरा भायलें गार्डन पसंद जालां. देखून श्यामली, तूं दया करून तें दाखोवंक व्हरशी. माधवीन सयत काबलात दिली. देखून श्यामली आनी शरण कोठरेंतून भायर आयलीं. श्यामली, तुवें म्हजे दोळे उगतले. निजायकी हांव तुका समजोवंक शकलो ना. तेगा कॅन्सर पिडेन वळवळच्या भुरग्यांक हांवें 3 दिसां भितर 3.5 लाख एकठांय करून म्हाका आसलें. देखून हांव तुजेर रागार जाल्लों. तूं काम सोडून गेल्ले उपरांत म्हाका निजायकी तुजें उणेपण भोगता. पूण तुका हांव कसलोच फोर्स करिना. तूं काजर जातस काम कर वा सोड, पूण तूं संतोशान आसल्यार पुरो. ऑफिसाचीं सर चेडवां तुका मानतात. तुका काम करूंक आसा तरी म्हजी कसलीच अड्डी ना. तुजी आवय म्हजीच आवय म्हूण चिंता. शरण उलोवन वेतालो. तुजो उपकार हांव जीणभर विसरोवची ना. म्हजे आवयक तूं म्हजे समें पळयताय तर हांवें काम करूंक पडटा आनी हांव करतलें. आमी दोगांय मेळून सर्व गरिबांची सेवा करुया. समाजान कोण दुबळीं भुरगीं कश्टांत आसात तसल्यांक आमी पावया. शरणान अपेक्षा केल्ले परीस श्यामली उलयतालें. दोगांयनी गार्डनान थोडो वेळ करसिलो. फाटीं येतस शरणान गुरुदासाक पळोवन एक दोळो मोडलो आनी हळटार म्हणालो, डन. माधवी आनी देवकी लग्ना दीस थारावचे विशीं चिंतून आसलीं. ह्या वाठारांत जायत्यो सैरीको सोदून आसात म्हूण दिसता न्हय. गुरुदासान शरणाक पळोवन आपलो दोळो मोडलो. ताच्या मतींत नवस संस्था घडचे विशयान चिंतप येतालें. मॅट्रिमोनियल पोर्टल.
तांचें लक्ष साफ आसलें.